लुका प्रमाणे स्वार्था अध्याय 14. जेजू नाल्को तिच्याक बरो करता. एक साबता दिसा जेजू फारिसेवांच्या एक मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन सकाळी ताका पारोत कर्ण आसले. आणि नाल्को तिसो एक पिडेगार ताचे मुखार उबो आसलो. तवळ जेजून शास्त्र्या लागीं आनी फारिसेवा लागीं सवाल केले. साबता दिसा पिडा गुण करचे कायद्या प्रकार की कायद्या विरोध. पूण ते वोगेस रावले. तवळ जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो कर्ण धाडलो. उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो, तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबता दिसा बांयत पडात जाल्यार शेनवार म्हणून लेखीन आसता तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना? आनी ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. ल्हानविकाय घेवचे विशयांत. जेवणाक आपयले सयरे आपणाक पयल्यो आनी वयल्यो बसका विंचून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक वपार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणी काजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसा नाका. एक वेळा तुजे वरणी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयला जायत. तवळ तुमकां दोगांकी आपोवने दिल्लो घरचो येजमानी येवन जागो हाका सोडून दी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जाताली आनी तुवें निमाणो जागो घेवचें पडटलें. देखून तुका जेवणाक आपयला थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तवळ तुका आपोवने दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. तेदवा सांगाता बसलेल्या सर्व वोवळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाकच वर्त करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्त करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्याकी तो सांगी लागलो, तूं कोणाकी बऱ्या फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचा नाका. कित्याक तुवें आपयले बरे तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगल्यांक, थोंट्यांक आनी कुरड्यांक आपय. तवळ तुजें ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोश जातलो. नितीवंतांच्या जिवनपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका फाटीं मेळटलें. व्हड उत्सवाची वपार. जेवणार बसून आसलेल्या मदल्या एकल्यान हें आयकून जेजू लागीं म्हणलें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस भागीस सै. जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एकल्या मनशान
व्हड एक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयले. जेवणाचो वेळ येताना सगळे तयार जाला येया म्हणून आपयलेल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या साकराक धाडलो. पूण ते सकड एक सारकी निभा दिवंक लागले. पयलो ताका म्हणालो, हांवें एक शेत मोलाक घेतला, ते म्हाका वचोन पळोवन येसय. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनी एकलो म्हणालो, हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात, तांची परिक्षा करून पळोवंक म्हूण हांव भायर सरला. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हणलें, हांव काजार जालां तितलोच, देखून म्हाका येवंक जायना. साकर फाटीं आयलो आनी सगळी गजाल ताणें धन्याक सांगली. धनी सगळोच रागान पेटलो आनी साकराक सांगी लागलो, तुरतान भायर सरून शहराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वच आनी सकड दुर्बळ्यांक, पांगल्यांक, कुरड्यांक आनी थोंट्यांक आपोवन हाडून ये. उपरांत तो म्हणालो, सायबा, तुजे हुक्मे प्रमाणे सकड करून जालें, पूण आनीकय जागो आसा. तवळ धन्यान साकराक सांगलें, तर तूं राज रस्त्यांनी आनी वोय बगलेच्या वाटांनी वच आनी लोकांक बळान भितर हाड. अशें भरों म्हजें घर. हांव तुमकां सांगतां, जांकां आपयलें तांचे मदलो कोणूच म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना. शीस जावंक गरजेचें कितें? एक दीस लोकांचे व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेताले. तवळ फाटीं घुंवन तांकां तो सांगी लागलो, जर कोणी म्हजे सरशी येता, पूण आपल्या आवय बापायक, बायले भुरग्यांक, भावा भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना, तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस व्हांवोवन म्हज्या फाटल्यान येना, ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार ते अखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की ना हें समजूंक पयलेंच बसून गरज आसलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्हय. नंतर बुन्याद घाल्या उपरांत काम अखेर करूंक ताका थांक ना जायत जाल्यार पळयताले सकड ताका खिंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें, पूण अखेर करूंक ताच्यान जालें ना, अशें म्हणटाले. अथवा कोणी राय दुसऱ्या एक रायाचेर झुजूंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाई घेवन 20,000ची फौज हाडून येतल्याक आपणाच्यान मुखार रावूंक जाता की ना तें पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत. नंतर जालें, शत्रू राय पयस आसतनाच हो राय दुतांक धाडून ताचे लागीं
राजियेची शर्ता विसारेना जायत तेस परे तुमचे मदल्या कोणेय आपणालागी किते आसान तें सगळें सांडलेले करीत म्हजो शीस जावंक नसो. आळणे जाल्लें मीठ बरेंच पूण मीठच जर आळणे जालें तर कित्यान ताका रूच दिवची. तें धरणीकी उपकारना साऱ्याकी जायना. तें भायर उडय पडटा. आयकोंक कान आसल्यार आयका. आमेन.